Good morning, Nitin sir, Siddhi ma'am, दर्शन सर आणि सुनीता मॅम. गुड मॉर्निंग. होप तुम्ही फाटले एक्सरसाइज सगळे बरे बरे फॉलो करता आसतलेच म्हणून. सो आम्ही काम कितें करया खबर आसा? आमच्या आवयक न्ही आयच्या दिसा फक्त आमी गुरूच्या नदरेन पळोवया. फॉर एक्झाम्पल, जर तुम्ही लक्ष्मी मातेक मानता आसतले, शांतादुर्गाक मानता आसतले, खंयचो देव आसतलो, त्या नदरेन आमी आमच्या आवयक आयज पळोवया. आयज आमच्या खातीर कितें एक्सरसाइज आसा, कारण ट्राय करया आमी. हॉनेस्टली जो थेरी धडो आहा तो तुमी म्हाका पर्सनली सांगपाक शकता किंवा तुमी तुमच्या डायरीर किंवा बुकार खंय तरी बरोवन दवरपाक शकता. आनी एक एक्सरसाइज जी तुमकां फॉलो करपाकूच जाय ती म्हणजे एवरीडे 10 ग्रॅटिट्यूड. 15 दीस आमकां कंटिन्यूअस बरोवपाकूच जाय DNA बद्दल. थँक यू सो मच. आयच्या खातीर इतलेंच. वयताना विश्व प्रार्थना म्हणया आनी आयची क्लास समाप्त करया. हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंद ऐश्वर्यात ठेव. सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर, आणि तुझे घोड नाम मुखात अखंड राहू दे. हीच तुझ्या चरणी प्रार्थना. देव बरें करूं. सेवक खुश राहावा, लोकांक खुश दवरा, हीच तुमच्याकडे मना काळजांच्यान प्रार्थना.